DDSSY हेल्थ स्किमीचे कार्डाचे रिन्यूअल पयलीं येतल्यांक पयलीं SMS आयिल्ल्यांचे पयलीं अशें ना। DDSSYचो सल्लागार बालकृष्ण पैन प्रुडंटा वरवीं ही कळवणी दिल्या। SMS आयिल्ल्यांची कार्डां रिन्यूअलाक पयलीं घेतात, बाकीच्यांक ताटकळत दवरतात म्हूण कागाळी आयिल्ल्यान हो खुलासो। 30 सप्टेंबर मेरेन सकाळीं 8 ते सांजे 7 मेरेन कार्डां रिन्यू जातलीं, उपरांत ना। काही कारणामुळे SMS वचूकच लोक येता म्हूण आशिल्ले आनी थोडे SMSची लायनी आशिल्ले तांकां पयलीं घेवप जाता अशी कंप्लेनी थोडेशी काडला। पूण फाल्यांच्यान SMS आसूं नासूं तुमी वचपाचें आनी तांकां सगळ्यांक लायनीक घेतले तेव्हा SMSांक पयले वतले घेतले आनी बाकीच्या लोकांक मागीर घेतले अशें कांय नासतलें। सिनियर सिटीजनची वेगळी लायन आसतली आनी सगळ्या लोकांनी कॉल केला त्यांनी रिन्यूअल करपाक तितले लावपाचे लायनीक रावपाचे आनी तांकां सगळ्यांक फर्स्ट कम फर्स्ट पण मेळटले। गर्दी पळोवन आतां परतो टायमिंगचो बदल केला। सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7 पर्यंत असो टायमिंग दवरलेलो आसा। म्हणजे पयलीं 10 आशिल्लो, 10 ते 5, 5:30 पर्यंत आशिल्लो, तो आतां एडजस्टमेंट करपा खातीर लोकां खातीर सकाळी 8:00 सेंटरां उगडटलीं सगळीं आनी ती 7 सेंटरां हें जातलीं। ना, सरकारान डिसिजन कितें घेतलां कित्याक आज इतले 2 म्हयने चालू आशिल्ले, सो 2 म्हयन्या भितर 2 लाख जावंक जाय आशिल्ले म्हाजो अंदाज। आतां पर्यंत सद्या 1,60,000 पर्यंत जाल्या, तेन्ना हे 7 दिसांक एक 7-8 हजार जर धरले बंद गोंयाभर जाल्यार म्हाका दिसता 30 तारीख पर्यंत कवर जातले। आनी संडे ओपन आसता न्ही? सॅटर्डे संडे काल आनी आज पयर उक्तें आशिल्लें, तशेंच फुडल्या शेनवारा आनी आयतारा उक्तें आसतलें। फूल डे सकाळी 8 ते सांजचे 7 पर्यंत सेंटरां उगडी आसतलीं। फातोड्यां 57 कोटीची सिवरेजीची कामां चल्ल्यात। जाता तितल्या लोकांनी अंडरग्राउंड सिवरेजीची कनेक्शनां घेवची म्हूण आमदार मंत्री विजयान उलो मारला। आल्ले सर्कल ते फातोड्या स्टेडियमा मेरेन सिवरेज लायन बदलपाचें काम विजयान चालीक लायलें। थंय तो उलयलो, लोकांक घरगुती कनेक्शनां खंय सबसिडायज आसतलीं। हे 2.51 करोडाचें काम। दिस इज फ्रॉम दिव्या लॉटरी टू फातोर्डा स्टेडियम। बेसिकली ऑन दिस रोड we have divided the work into 2 portions. A work of 2.5 crores. We completed in 3 months. I have been repeatedly saying that till March, the people living on this road will have to face some hardships. But the end result of this will be one of the best roads in Goa. हो रस्तो असो आहा जंय आमी डेडिकेटेड डक केल्ले। रस्तो सगळ्यांत बरो जातलो, वायडूय जातलो, पूण हाजे मदीं थोडे त्रास लोकांक फेस करचे पडटले, इन्क्लुडींग दीस वर्क वीच वी आर नाव स्टार्टिंग, विच इज कॉस्टिंग 2.5 crores. At the moment there are works of 57 crores, ongoing sewerage department works of 57 crores, which includes the section of the North Main trunk pipeline, which is from Allem to Shirwade, which goes within Fatarda. I am not taking the whole work, but part of the work comes in Fatarda. If you count everything, there is a figure of around 57 crores, of which work is ongoing in Fatarda. 90% of domestic connections have been released, and sewerage facility is been covered at least 90% of Fatarda. There may be people on this road who have not taken underground sewage. So I appeal to them to use this facility. We are also giving subsidized domestic connection, which is only there for Fatarda. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। कुडचड्यार पार्किंग वेवस्था जाग्यार घालची म्हूण थंयचे काँग्रेसीन पालिकेक निवेदन दिलां। पालिका म्हणटा पार्किंगाचो प्रस्न जाग्यार घालूंक पावलां उखल्ल्यात। कुडचड्यार नवी बिल्डींग येतात, पार्किंग ना काय ना कशें ते प्लॅन पास जाता आमकां खबर ना। नवी बिल्डींग येता, बिल्डींग फ्लॅट घेता ताका पार्किंग ना, हे रस्त्यार हाडून गाडयो दवरतात, दुसऱ्यांक त्रास करतात। आतां आमी सीओक आनी एका चेअरपर्सनाक मेमोरंडम दिल्लो आसा, सीओन ना सद्याक, आनी मी चेअरपर्सनान सांगलां आमकां 1 म्हयन्याचो टायम दी, आपण कितें तरी हें काडटा म्हणून, समज सोल्युशन काडटा म्हणून। समज तो काडिना जाल्यार आमी 1 म्हयन्या उपरांत परत मोर्चा हाडटले म्हणून। कुडचड्या मार्केटान मेन इश्यू म्हणटा तो पार्किंगाचो सामको इतले त्रास जाता लोकांक की पार्किंग म्हणटा सारकें मेळना। आनी कांय वर्सां पयलीं आमच्या गार्डना फुडल्यान जी पळय पार्किंगा एरिया आसलेली थंय
न्यू बिल्डींग बांदपाक चालू केली. आतां ती चालू केल्यार जवळ जवळ 4-5 वर्सां जातली, तरी आजून तेजे बदलाक एकूय अरेंजमेंट करूं ना पार्किंगाचो. तेजेर आमचे म्युनिसिपालिटी ऑलरेडी 6-7 म्हयने फाटीं आमच्यो 4-5 मिटींग जाल्यो आनी पार्किंगेचो विशय जो आसा तो आमी सामको जाग्यार उडयला, प्लॅन काडला. खंय 4 व्हिलर पार्किंग, खंय 2 व्हिलर पार्किंग जाय थंय आमी सगळी वेवस्था केल्ली आसा. आनीक आमी वेवस्था अशी केल्ली आसा की मार्केटाक सगळ्यांक येतरी पार्किंग मेळोंक जाय, तितून त्या विचारान आमी केल्लें आसा की कानोळे पंचायतीचे स्वताचे टोईंग ट्रक आणि सिवेज ट्रकाचे थंयचो आमदार मायकलान उक्तावण केले. आतां इनॉग्रेट केल्ले सेवरेज ट्रक आणि टोईंग व्हेकल, 2 व्हिलर लिफ्टिंग व्हेकल, विलेज पंचायत कांदोली has taken one more step forward to see that Kandoli roads are less congested. म्हणजे लोक हाडटा गाडी 2 व्हिलर आणि 4 व्हिलर खंयसरूय पार्क कोत्तान चल्ले, म्हणजे कोणाचे गेटीच्या एंट्रन्साचेर पार्क कोत्तान चल्ले. ट्युरिस्ट हाडटा 2 व्हिलर फुटपाथाचेर पार्क कोत्तान चल्ले. सो ह्यो सगल्यो व्हेकल्स क्लियरन्स आणि लिफ्टिंग तेजे खातीर हो ट्रक हाडलेलो आसा. आनी एट द सेम टायम सेवरेज ट्रक कांदोली सेवरेज दिसता खुबशीं आमची लोकलांची गेस्ट हावजां आहा, कोणाची घरां आहा आनी अंडरग्रावंड वॉटर कंटॅमिनेट जाता जो तर लिफ्ट करून व्हरोना जाल्यार टायम टू टायम. सो ते खातीर हो सेवरेज ट्रक लोकला खातीर हाडला, एक्सक्लुझिवली फॉर द यूज ऑफ लोकल पीपल हो दिवचो. कित्याक हॉटेल इंडस्ट्री, गेस्ट हाऊसेस, बिग रिसॉर्ट्स एंड रेस्टॉरंट्स हे भायले सेवरेज ट्रक हाडटा, तांकां भायलो धाडूनी आनी लोकला खातीर विलेज पंचायतीचो असो आसचो. मडगावचे मनोविकास इंग्लिश मिडियम स्कूल अंदू भांगरा महोत्सवी वर्स मनयता. वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात. Manovikas English Medium School was founded in 1968 and this year we are celebrating the golden jubilee of the school. The school began in Margaon. It was founded by a group of parents who were looking for a different system of education and had about 40 kids enrolled at that time. Today we are almost 1,600 children in the school, and the school has got different types of innovative system for education. Like we have a special school for specially able children, we have an observatory, we have an innovation center, we have a think lab, we have an incubator, and now slowly we are planning to have an auditorium for 1,000 seats. We are adding more classroom with e-learning. It's very fulfilling to be here at this time to celebrate our 50 years. It's been a very long journey. By hook or by crook we made it. And it's really, really nice to remember all the past teachers, students, and the people who worked hard to help to create all this. नावेले सेंट पियोचे फेस्त जाले. सोर्वेस्पो तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामोळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमकां मोयपासान राखूं. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आशीर्वाद घालूं. वचून ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.